भुरग्यांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. आयज आमी सायबिणीचे दोन परबेक तयारी करता. नोवेनाचो पयलो दीस. तर ह्या दिसान वांटो घेवंक तुमां सोमेस्ता माय मोगाचो येवकार. तर आयज ह्या दिसान कसलो विशय आमी घेता ते आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकुया. मोगाळ भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो, आयज आखी पवित्र सभा सायबिणीच्या जोम दिसाचे परबेचे पयले नोवेन समोर ओंपता. आयज नोवेनाचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपी वस्तोरी. देवान आंकवार मारेक जेजूची आवय जावन सुरवातेकूच तांव विचून काडलोली. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिलो. ही आसा हांव सोरेस्पराची जागो. जा म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. असल्या उतरांनी तिणें देवाक होय म्हणलें. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपी वस्तोरी ती जाली. तर ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेताना आमी आंकवार मारी भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपी मनशां जावन बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी इंच चिन्ह आमच्या मनान धरून ह्या मिसाचे कोण मनान भितर सरूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून. कोणी देवाचे उतर आमी आयकलां. देवाचे उतरा प्रमाणे आमी चांट धरल्या. देवाक आर्गां दिवया. जायते फावटी भुरग्यांनो आमी देवाचें उतर वाचूंक आमी वेळ दिवंक ना. त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां आशा ना जाली आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून आमी फाटीं उरल्या. देखूनच त्या जेजू लागीं वखसणे मागुया. सगळीं बरोबर भुरग्यांनी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो तुजो उणयो चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चारून बाय दादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासाक मागीर सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देविकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावोवन. Krista,
Mój Mateva, utsurgiali shanti, tachaista, sousari, sorves pora deva, sorgi charaya, sorputpita deva, deva bapa, ami tukar namaskar koto, ami tukar dipasta. Tuja turui moga paso, ami tuka bakanta. Moi madeva, utsurgi arishanti, tachaista sausari. Sumia Jesu Christo, Papa Jaya Glasputa, Sumia Deva, Deva Chichili, Tu Sausarachi, Rakata Yamchi, Gaklut, Gaklut, Kul, Tu Papa Jaus Poslai, Amchi Magne, Ai Gunye, Moi Madeva, utsurgi anishanti, tachaista sausari, Kitiak puvikat mea sangati, Deva Babachi moi me Jesu Christa, Ekluots tu povik, ekluots tu Ishvur, ekluots tu Parmeshvur. Moi Madeva, utsurgi anishanti, tachaista sausari. प्रार्थना भुरग्यांनो, ह्या वेळार ओगीच रावून तुमकां कितें जाय तें देवा कडेन मागात. आनी हे मिसान वांटो घेतना हे मीस भेटूंक आदार दिता रेजिनो गॉमेज हाचे कुटुंबाचे वांगडी तांचे पासत आमी मागुया. सोर पदवेदार देवा, भोव बायगोंड अनपार मारियाची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोश्ताव. हे मोगार आवयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां निबाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागताव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकवटांत जियेता आनी राज करता देवा सासणांच्या सासणांत. Amen. बसूया आनी देवाचें उतर आयकुया. सामुएलाची खबर कितें तें पळोवया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीच्या नोदरेक काळार सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशा कडेन उलयल्लो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनूय चडशें मेळनासलें. एक दीस एली आपल्या सदाचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे चेमेन पडलोले. देखून ताचें कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्क पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हटलें,
हो पळे आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय. एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. आनी तो वचून न्हिदलो. आनी एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामवेल सामवेल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळे आसा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय. पूण एलीन प्रतिपाल केलो, मोच्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. सामवेल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामवेलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हटलें, हो पळे आसा कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय. सर्वेस्पोर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामवेलाक म्हटलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हण, उलोय सर्वेस्पराक तुजो सेवक आयकता. म्हणटूच सामवेल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामवेल सामवेल. सामवेलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्पराक तुजो सेवक आयकता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आयकल्ल्या उतराक जबाब जातलो, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सगळीं म्हणुया, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येता. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येता. योजना आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोडयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळे हांव येता. जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलेलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे स्मृतीचो हांव मोग करतां. जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदांच तुज्या प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजी कनवलाय सर्वेस्परा म्हाका दाखय नासतना रावूं नाका. तुजो माय मोग आनी विस्वासीपण सदांकाल म्हाका बाळगून दवर. जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Solves por
श्रीपावगे Sorbis porat, sorbis porat, zui zui. Sorbis porat, zui zui. सर्विस्पो तुमचे सवे आसून तुमची सवय आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या जेजू अशें उलयता थंयच आसतना जमलेल्या लोकांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओड्डें बागी. पूण जेजून परतीपालून म्हटलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक सुभागी. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, तुमच्या लागीं एक विचार करूंक सोदता. तुमच्या मनांत तुमी जबाब दिवचो, ओके? आतां मारयेचें व्हडपण कितें काय? जायते जाण तरेतरेचे जबाब तुमी दितले. जायत काय ती देवाची आवय म्हूण, जायत ती पातकां बिनी गोर सांबाळली म्हूण, म्हणजे मूड पातक नासतना ती जल्मली. जायती आंकवार कोशी जेजूक जल्म दिल्या म्हूण, जायत काय ती कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार गेली म्हूण म्हाका दिसना. पुतोर मारयेचें व्हडपण खंयसर आमकां दिश्टी पडटा. आयज शुभ वर्तमानांत आमकां हो जबाब मेळटा आनी हो जबाब कोण दिता? जेजूच दिता. कोण एकली बायल जेजू प्रवचन करतना आयली आनी म्हणलें, जेजू, जी आवय तुका आपल्या दुदान पोसल्या ती व्हडली आवय. आनी जेजू कितें जबाब दिता जाणो? तें खरें. पूण जेजू रोखडेंच सांगता, ती म्हाका दुदान पोसल्या ती व्हडली न्हय, पूण म्हाका कोण देवाचें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो मनीस व्हड, तो सुभागी. जेजू म्हणटा, मारियाचें व्हडपण न्हय कित्याक ताणें म्हाका आपल्या दुदान पोसली, पूण ती देवाचें उतर आयकल्या आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली. तेच शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मारयेचें जिवीत कितें. जेन्ना बोडवो तिका संदेश घेवन येता, ती जेजूची आवय जावंक सोदता काय म्हूण कितें कितें म्हणलें काय जाणा तुमी? ही आसा सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. मारिये म्हणूंक लागले, तुजें उतर म्हाका सगलें, तुजें उतर म्हाका पावलें, त्या उतरा प्रमाणे हांव मुखार वचूंक सोदतां. आयज पयल्या वाचपाक तो संदेश आमकां मेळटा. सामुएल धाकटुलो भुरगो आसलो. तो देव तेंपल्यान तेज्या आवयन ताका भेटयला आनी थंयसर न्हिदलेलो आसलो. दोन फावटी ताका उलो केला देवान, सामुएल सामुएल. आनी एली शीव येता आनी म्हणटा, कित्याक म्हाका आपयला? ताणें म्हणटा, हांवें तुका आपोवना. मागीर तिसरे फावटी ताणें एली म्हणल्यार, तुका आपयला जाल्यार तूं म्हूण
हो पळय हांव आसा. आनी तिसरे फावटी देवान ताका आपयला, सामुएल सामुएल. आनी सामुएल म्हणटा हो पळय हांव आसा. आनी त्या दिसांतल्यान तो देवाचें उतर जियोंक तो लागलो आनी देव ताका व्हडलो प्रवादी करता. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, तुमी व्हडलीं जावंक सोदता, व्हडलीं जावंक सोदता देवा मुखार आनी समाजा मुखार. हांव तुमकां एक उपाय दितां. आनी कितें तें जावन आसा, कितें सांगशात तुमी? देवाचें उतर. देवाचें उतर. देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना आमी देवा भाशेन जावंक पावता. देवाची जाणबाय आमकां मेळटा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां मार्गदर्शन मेळटा. तर कितें करूं जाता, कितें करुया? पयलें म्हणटा, तुमी चार शुभ वर्तमान आसा, एक शुभ वर्तमान घेयात दिसाक. मातेव वो मार्क लूक आनी जॉन. मागीर कितें तुमी म्हणटले, वाचचे आदी सामुएला भाशेन म्हणात, सोमया उलोय तुजो सेवक आयकता. मागीर उगड तुजें पवित्र पुस्तक आनी पवित्र पुस्तक उगडटूच एक धाकटुली घडणी वाचात. एक धाकटुली घडणी वाचात आनी तुका कितें बरें लागता थंयसर तें वाच आनी एक वर्ड डेकोर कर, बाय हार्ट कर आनी दिसभर ताचेर नियाळ कर. आनी तिसरें जाता जाल्यार तें जिये. मारयन ही आसा सर्वेस्पराचे साकून तिणें म्हटलां आनी आपल्या आख्ख्या जिवितांत ताणें तें केलें. तर आयज ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा मारिया आमकां देवाचें उतर आयकूंक आनी चलूंक आमकां शिकयता. जेन्ना ही आमी करता, सायबीन माय आमची खुशाल जातली. खुशाल तिका करुया. एक वोस जाचे वरवीं आमच्यान तिका खुशाल करूं येता. आमच्यान म्हणूया, मारिया आमची आवय, तुज्या जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक सोदता. सगळीं बाराबर उबी रावया घरांत आहा तीं आनी सगळीं आतां आमी म्हणुया, सोतमानतांव देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सौम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अल्पार मारयेंतान जल्मलो, कोस पिलाताकाव ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लेगीत भिडलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्यार मेल्ल्यांची मस्ती करूंक येतलो. सोतमानतांव पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. उबीच रावून थोडीशी आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाचे बलिदानात उतराची मोडणी करतना आंकवार मारे भाशेन मोगान आपल्या शेळ्यांक देवाच्या उतराची खोल सजमोणी दिवूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरांत मेळटलो संदेश आपणावंक आनी जाता ते भाशेन त्या उतरा प्रमाणे चलून पोरजेक बरेपण हाडून तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. आमच्यो आवयो आपल्या कुटुंबांत मोग, शांती, बरेपण हाडून वेगवेगळ्या कोश्टां त्रासांत फुडो करता. ह्या तांच्या तेगाक आंकवार मारया भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपी वस्तोरी ते जावंक आमच्या आवयक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून भिरांकूळ, चिंतना, निराशीपण आनी उचामोळाय आमचेर भितर उपरासल्यात. तर हे मारेकार पिडा बेगीनूच नपय जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकूट कर. बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. ख्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां बसून. Tukac Baba, sur moczy, wita tukaje kanie. Tukac Baba, sur moczy, tuciec te kurgo czele. Moczy hatke, moczy bajke, svikar kur. Tu sa mój mo, borgot korun, szybko bor, soklęty pół. Tu kac baba, sur moczy, wita tu gajek kanie. Tu kac baba, sur moczy, tu dziecko kurgo ziele. आमच्या ख्रिश्चनो ही आमची भेट आमच्या स्वर्गीच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्रच्या देवा सोर्बेस्पोर मानून घेऊ. सगळीं भुरगीं उबी रावची. कोनवाड्या बापा, भाग्योंत आंकवार मारिया देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गेचे मायेचे आवयचे मजतीन तिच्या पावलांनी चलूंक आमच्या दिसा दिसा जिवितांत आमी तुका मानोवचें कर. ख्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आमची खारसां उबारुया आमी ती सोर्बेस्पोराताय आनी बाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदाराक आनी सासणांच्या देवाक सोडकाडी आनी सोडताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंडिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कोरपेन तुज्या एकड्याच पुताची त्या वय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पंकयलो तो जेसू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सगळीं गावया घरांतूच रावून.
Povid, 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 dolbarato sorbes portu. Povid, 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 dolbarato sorbes portu. Surganiso sarbolia, tu cha voi boba. Surganiso sarbolia, tu cha voi boba. Utsurgi, 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 tu kazoi zui. Solves poraci novi, eta takazui. Solves poraci novi, eta takazui. Utsurgi, 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 tu kazoi zui. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडियेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कार करून मातशी दिमी घालात. जेजू पयर काडटना तुमी म्हणात, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस. नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत देवा रोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कर. सगळीं उबीं रावया. भावार्थाचो गोड गोचुया. Sumiaci su ami wotokatau, ani ekasi le pietau, ditle pauti kurvui bobai sur, ami tuce moron porgotau. आज सोडात दोळे धांपात आनी जी मागणी हांव म्हणटा लोवान तुमी तुमच्या मनान खाडसान सगल्यांनी तुमी म्हणची. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोट पळोवंक फावो कर. आमाय सोमेस्तांची सगळ्या
आयज हे मिसान वांटो घेतलेल्या सगळ्या भुरग्यांची काकूट कर म्हूण आमी मागता आनी पार मारिया देवाचे माई संगती तुजो तिचो पोती बागोवन जुसे बागोवन दवरून दिता आनी सोर काडीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आतां जेजू पळयोवन जेजू वरवीं सगळ्या देवाक महिमा दिवया त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोवन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांत आमेन. जेजू शिकयला ते प्रार्थन देवाची खोशी सदांच जिवितांत करूंक मागुया सगळीं बराबर म्हणून आमच्या आमच्या बापा बाबा सर्गीच्या सुर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां पायणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराव जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवरशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातयांनी सुटोय आनी सोर आकाशांतली वाटाय कित्याक वाजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या तुमया सासणां. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या पोसनाक सुटल्यान आयज तूं आमकां जोड्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणां आमेन. तुजी शांतीन कुशालकाय सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां आमी दिवया तर सगळीं बरोबर म्हणुया देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा तो शिडेच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आतां बसून जें गीत आमी गायता तें तुमच्यान गावूं येतालें तुमच्या घरांत. Sangati dunia
mitme nasillo, tato maimo, mitme nasillo, tato maimo, mitme nasillo, tato mo, mitme nasillo. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, आयज येमिसाचे भेटेन वांटो घेवन तुज्यातल्याच पुटाच्या वयचो भुकटीन उगडास काडून आमी हें बलिदान तुका भेटयता आनी ताचे वरवीं आमकां तुज्या आदारान आमकां बोर आनी तुज्या आवय भाशेन आमी चलूंक जिवितान तुज्या उतरा पोरमणे आमकां आयतींक कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. आयज मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या कॅटेकिस्तान कडेन कॅटेकिस्तांनी वाजयला आमच्या तरणाट्यांनी आनी ते वितरायल्या ताणेंच तांकां काळजान तानाव दिन वाचता. आमचे कोचेरीन संतालेशाचो ताळो आनीक जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्रेश पावून सोल्ल्यात जबाबदारी येवन कोचेरी वेळार कोचेरीन तुमी सोय मारचे आनी त्यो फ्रोत्यो व्हरच्यो. फाल्यां 2 नोव्हेंबर फाल्यां तेच वेळार तुमी मिसान वांटो घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसून तुमची सभी आसूं सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. मारिया देवाच्या उतराचेर फांत्योवन वाट चल्ली तर आमी मारिये भाशेन देवाच्या उतराच्या आदारान आमची वाट धरून वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुम्हा समेस्तांक हांव धाडटा. देवाचे बरोबर.